मोबायलाचेर केन्ना केन्ना टायप करपाक वाज येता तेन्ना हें वॉयस टू टेक्स्ट फीचर खूब हँडी पडटा. तुमच्या मोबायलाचेर जंय तुमकां ती सगळी अल्फाबेट्स दिसता पळय थंय ऑन द रायट हँड सायड एक मायक आयकन दिसता पळया जस्ट अबाव दी अल्फाबेट्स. तो प्रेस केलो जाल्यार तुमी कितें उलयता तो वॉयस तुमच्या मोबायला वयल्यान सॉफ्टवेअर कन्वर्ट करतलें टेक्स्टान आनी तुमकां तें स्क्रिनार दिसतलें. आतां पळयात डेमो. हांव त्या मायक आयकनाचेर क्लिक करता, मायक आयकन प्रेस करता आनी उलयता. तो आपल्या आपूण तें टायप करतलो. This is to inform you that आतां हें म्हाका नागरीन जर जाय जाल्यार म्हजे कडेन हांगा मराठी कीबोर्ड सेट केल्लो आसा. सो हांव ह्या वर्ल्ड आयकॉनाचेर ग्लोब आयकॉनाचेर प्रेस करता. म्हजो कीबोर्ड नागरी जाला आतां. सो आतां जें हांव कितें उलयतलें पळय तें नागरीन तो टायप करतलो. प्रोसेस सेम. हांवें मायक आयकनाचेर क्लिक केलें आनी हांव उलयतां. चला घरा या. आतां हें फीचर म्हाका ईमेल धाडटा वेळार यूज करपाक मेळटा, म्हाका वॉट्सॅपान जाय जाल्यार यूज करपाक मेळटा. जंय ज्या सॉफ्टवेरान तुमकां टायप करपाक जाय पळय त्या सॉफ्टवेरान ही फॅसिलिटी वापरून तुमी वॉयस टू टेक्स्ट करू शकता. फॉर एग्जाम्पल हें वॉट्सॅपान सेम प्रोसेस पूण वयलो ग्रीन मायक दिसता तो न्ही, ग्रीन बॅकग्रावंड आशिल्लो मायक न्ही, ताच्या सकयल आशिल्लो अल्फाबेटा वयलो रायट हँड सायडाचो मायक तो क्लिक केलो काय तो ऑटोमॅटिकली वॉयस टू टेक्स्ट करता. आतां म्हजो ऑलरेडी नागरीन सेट आसा म्हजो कीबोर्ड. सो ताका लागून हांव कितें टायप उलयतलें तें नागरीन टायप जातलें. चला घरा या. परत जाय तेन्ना इंग्लिशीन चेंज केलें. परत जाय जाल्यार रिकॉर्ड करुया. दिस इज टू इन्फॉर्म यू. टायप करून जातकीर सेंड करपाचें. आतां हें करपाक जें फीचर हांवें यूज केलां तें फीचर प्ले स्टोरान एक ॲप यूज करून केलां. त्या ॲपाचें नांव जीबोर्ड. जितलें हांव हें म्हज्या मोबायलाचेर ऑलरेडी इन्स्टॉल्ड आसा म्हणून तो म्हाका अपडेट म्हणटा. तर हें ॲप जर इन्स्टॉल केलें जाल्यार फ्लेक्सिबली वॉयस टू टेक्स्ट इजिली करपाक मेळटा into different languages. Do try this feature.